येवकार, हांव जवाहर बर्वे. सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. 2 दिसांचेर पावलां मतदान. कांय जाणांनी काडलो घाम, कांय जाण स्वताच जाल्यात घामाघूम. फाल्यां 5 उपरांत जातलो बोवाळ बंद. प्रचाराक वावुरपी घेतले सुशेग. 12 ते 14 फेब्रुवारी मजगतीं गोंयांत 144 कलम. सोरो विकपाचेरय घातल्या बंदी. 5 वा चड लोक एकठांय आयल्यार करतले कारवाय. 91व्या वर्सात पावल घातलेले मळ्यांतले जात्रेन तिगोवन दवरला चैतन्य. 3 दीस गोंयभरचे भावीक घेतले मारुती रायाचे दर्शन. सामाजीक अंतर राखपाचो देवस्थानाचो उलो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फक्त 2 दीस उरल्यात मतदानाक. उमेदवार घामाघूम जाल्यात. लोकांनी पोटात एक ओठार एक वाल्यांची वृत्ती पळयली. कांय जाणांनी पानवेलीच्या निमतान मस्काक उदक घातलें. कांय जाणांनी पेज नासलेल्यांक लस खंयची हे म्हणीचो अणभव घेतलो. जाल्यार कांय कडेन 2 घरांचो सोयरो उपाशी पडलो. फाल्यां 5 उपरांत सगळो बोवाळ बंद जातलो. किण्ण जातलें. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर केल्ले टिकेचो समाचार घेतलो. ताचेर भाष्य करतना भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन म्हटलां, केजरीवालाक मेळटा आशिल्ली तिवूय मतां तो वगडावन बसतलो. आमच्यो प्रायमरी शाळा ज्यो आसा त्यो तेणी अजून पयलीं पळोवच्यो, कारण तो पळयना. तो अर्द सत्य करता आनी उलयता. ताका दिसतालें कितें की हाका कितें सांगलें की लोक एट्रॅक्ट जातले. गोंय वेगळें आनी दिल्ली वेगळी. गोंया भितर लोक सुशिक्षीत आसात. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा बरें कितें वायट कितें खबर आसा. आनी ताका लागून तेणें अशा तरेचे स्टेटमेंट जर केले आसत, कदाचित 1-2% मतां जर मेळटली ती तो न करतलो आनी मोकळो करतलो अशें हांव तांकां सांगपाक सोदतां. आनी त्या मुळे आमच्या पंतप्रधानाच्या संदर्भात अशा तरेचे वक्तव्य केजरीवाल हांच्यांनी करचें न्ही. ज्या वेळाचेर दिल्लीक तेजे कडेन कंट्रोल करपाक शकले ना कोविडच्या त्या वेळाचेर आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह हाका इंटरव्हीन करचे पडले आनी तांच्यांनी सगळी सिच्युएशन जाग्यार उडोवपाचो प्रयत्न केलो. कारण तांकां कशें आसा, तांकां सगळें पळोवपाची गरज ना. थंय रस्ते केंद्र सरकार करता, बाकी सगळे गोश्टी करतात. केवळ कांय फक्त थोड्या गोश्टीच्या संदर्भात येता आनी हांगा आमकां काणयो सांगतात. तेणी ह्यो काणयो सांगपाक गोंयकार तितले हुशार आसात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो सांत आंद्रे उमेदवार विरेश बोरकारान घराघरान भोंवून चलयल्ल्या प्रचाराची निमणी फेरी मारली. जो आमदार एक्स MLA आतां म्हणटा आमी तो एक्स जावपा आसा, तर तेणेन जितले पयशे घालतलो तितलो तो आनीक त्रासान पडटलो आनी जितले गुंडागिरी करतलो तो आनीक त्रासान पडटलो. जाता तितली कर तूं ट्राय गुंडागिरी करपाची, पयशे वाटपाची. मात आतां गोंयकार जागे जाल्ले आसा, सांत लोक जागे जाल्ले आसा. सांत लोकांनी तुका पळयल्लो आसा तूं कशी दादागिरी करता ती. आनी ही दादागिरी बंद 14 तारखेच्या दिसा जातली. ही 100% जातली. तूं जाता तितले ट्राय कर. म्हापशेचो काँग्रेसीचो उमेदवार सुधीर कांदोळकारान आपलो जाहीरनामो लोकांमुखार दवरलो. मतदारसंघात ताची ताक घडमूट जायत चल्ल्या. म्हापशेकार हे खेपे काँग्रेसी बरोबरच रावतले हाचो विस्वास ताणें उक्तायला. आमचे हेल्थाच्या बाबतींत आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा तर इमर्जन्सी थंय कांय ना, फक्त फर्स्ट एड थंय मेळटा आनी बाकीचे रोखडेच ते पेशंट बांबोळी GMCन ट्रान्सफर करतात. पूण फर्स्ट एड हांगा दिवन GMCन वयता पावता म्हणसर तो मदीं दगावता. फॅसिलिटी हांगा ना. त्यो फॅसिलिटी हे दिवपाक हांगा म्हापसान आनी हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा तें अपग्रेडेशन जावपाक जाय. सगळ्या तरेचे थंय सोयी जाय. डॉक्टर्स जाय, इमर्जन्सी कित्याक ICU जावन सगळे ह्यो सोयी तर हांगा मेळ्यो जाल्यार एक्सिडेंटल केस आसात, इमर्जन्सी आसत जाल्यार तिका हांगा बऱ्या पैकी ट्रिटमेंट मेळत तो साल्वार जावंक शकता. भाजपान तिकेट न्हयकारिल्लो इजिदोर फेर्नांडीस अपक्ष उमेदवार म्हूण काणकोणा प्रचार करत भोंवता. मात प्रचारा वेळार ताका लोकांची तिडकय अणभवपाक मेळ्ळी. काणकोणच्या नुस्तेमार लोकांनी ताका नुस्तें मार्केटाची अवतिकाय घेवन उजरावन काडलो. हें कळटकच नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांक ताचे मजती खातीर मार्केटांत धांवून वचचें पडलें. माझे पयशान आमची प्रॉपर्टी तुज्यान कशें करून जाता. पण म्युन्सिपालिटी एक वर्सा भितर हांव तांकां टॉयलेट बांदता म्हणून. जेन्ना हांव टॉयलेट बांदून गेलो तेमी म्हाका हाडयलो चीफ ऑफिसरान कावन्सिलर सगळ्यांनी.
की तूं आमची हिंगा बांदनाका म्हूण आनी ही परिस्थिती आयज आमकां ह्या लोकां कडच्यान आमकां आयकोची पडटा ते कडेन जायना जाल्यार आमचे कडेन दिवसा चलोवपाक हांव एक 6 म्हयन्या भितर हांकां काडून दाखयता म्हूण सांग तांकां पास मॅसेज पास सांगलाय तांकां हाड आनी म्हाकाय हाड म्हूण तिका आनी केन्ना हाडटा म्हाका सांग म्हूण जाल्यार तांकां हांवें सांगलें हांव बांदता म्हूण आजून तेमी बांदना. मडगांवां भाजयू युमोन भाजपाच्या समर्थनांत रॅली काडली. हे रॅलीत बेंगलोरची खासदार आनी भाजपा युवा मोर्चाची राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्यान वांटो घेतलो. For all other political parties, Goa is only a tourist destination for them. Even now, Rahul Gandhi or Mamata Banerjee, all of them, or Arvind Kejriwal, they all have come to Goa as political tourists. The only party which is committed to the welfare of Goan people is with the Goan commitment is the Bharatiya Janata Party. We are here for the long run. We have been committed to the people of Goa, their development needs from years together. Our young Chief Minister has delivered incredible work to the people of Goa. तृणमूलचो म्हापशेचो उमेदवार तारक आरोलकारान म्हापशेच्या टॅक्सी स्टँडार व्हडली जाहीर सभा घेतली. पूण वेंचणुकेंतले नेम मोडले अशें म्हणत फ्लायिंग स्क्वॉड आनी पुलिसांनी रॅली बंद उडयली. चालू असता तर ह्याचा आन्सर आम्ही 14 तारखेक घेऊया. ही दादागिरी बंद करूया. 14 तारखेक गोवा 365 ची टीम. वेंचणुकेक फक्त 2 दीस आसतना सरकारान राज्यांत 12 ते 14 फेब्रुवारी मजगती 144 कलम लागू केला. ह्या कलमा अंतर्गत सोरो विकपाचेर बंदी आसतली. तशेंच 5 वा 5 परस चड लोकांक एकठांय करून सभा घेवप बेकायदेशीर मानतले. 14 फेब्रुवारीक जातले वेंचणुकेक लागून सरकारान 12 फेब्रुवारी सांजे 6 ते 14 फेब्रुवारी सांजे 6 मेरेन 144 कलम लागू केला. जाल्यार 5 वा ताच्याक चड लोक एकठांय करून सभा घेवपाक बंदी घातल्या. हे कलम उमेदवारांकूय लागू जातले. जाल्यार ह्या काळांत उमेदवारांक राजकी रॅली, पदयात्रा वा घराघरांनी वचून लोकांची भेट घेवपाक मेळची ना. सरकारान 12 फेब्रुवारी सांजे 6 ते 14 फेब्रुवारी सांजे 6 मेरेन सोरो विकपाचेर बंदी घातल्या. तशेंच सोरो, रोख रक्कम वा भेटवस्तूंचो वापर टाळपा खातीर विविध तिठ्यांचेर वाहनां तपासतले. तशेंच राज्यांत एका जाग्यावेल्यान दुसऱ्या जाग्यार लायसन्सा बगर सोरो व्हरपाक मेळचो ना. खंयच्याच कुटुंबा कडेन चडांत चड भारतीय बनावटीच्या विदेशी सोऱ्याच्यो 3 क्वॉर्टर बाटल्यो आनी 650 मिलीलिटर लिटराच्यो बियरेच्यो 6 बाटल्यो घेवपाक मेळटल्यो. 12 फेब्रुवारीच्यान सांजे 6 ते 14 फेब्रुवारीच्यान सांजे 6 मेरेन पाळपाचे नेम. 144 कलम लागू. 5 वयर लोकांक एकठांय येवपाक बंदी. उमेदवारांच्यो रॅली, पदयात्रा, प्रचाराचेर बंदी. सोरो विकपाक मेळचो ना. राज्यांत एका जाग्यावेल्यान दुसऱ्या जाग्यार सोरो व्हरपाक बंदी. खाजगी वापरा खातीर चडांत चड 3 क्वॉर्टर सोरो, चडांत चड 650 मिलीलिटरच्यो 6 बियर बाटल्यो घेवं येतात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतांत आयज 58,077 नवे कोविड दुयेंती सापडल्यात. 657 मरणांची नोंद जाल्या. देशांत पॉझिटिव्हिटी रेट 3.8% पावला. गोंयांत कोरोनाचे 201 नवे दुयेंती सापडल्यात. 4 मरण येयला. गोंयचो पॉझिटिव्हिटी रेट 5.8% जाला. देशात कोविड-19 प्रकरणां कमी जायत आसात. पॉझिटिव्हिटी रेट 3.8% सकयल देंवला. जाल्यार दुयेंतींचो आंकडो कमी आसून लेगीत देशात आयज 657 मरणांची नोंद जाल्या. देशात कोरोना केसी उणो जावपाक लागल्यात. लसीकरण मोहिमेत 171 कोटी परस चड जाणांचे वॅक्सिनेशन जाला. फाटल्या 24 वरांत 58,077 नव्या दुयेंतींची नोंद. 24 वरांत 657 मरणांची नोंद. दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 3.8%. देशात आतां मेरेन 171 कोटी परस चड वॅक्सिनेशन.
जाल्यार गोंयांत दुयेंतींचो आंकडो देंवता अशें दिसून आयला. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 10% लागसार आसा. तिसऱ्या ल्हाराच्या तोंडार आशिल्ल्या 3000 परस दुयेंती वयल्यान आतां राज्यांत दिसपट्टीत 200 ते 300 प्रकरणां नोंद जातात. अशें आसले तरी राज्यांत दिसपट्टे 6 जाणांचे बळी वतात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वेंचणुकेचे फाटभुंयेर राजकीय आरोपांचे गेर्र चालूच आसा. जवाहरलाल नेहरूक लागून गोंय मुक्त जावपाक वेळ लागलो असो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयांत येवन केलो. त्या उपरांत काँग्रेसीच्या राहुल गांधीन मडगांवचे सभेत तेका आपले स्टायलीत जाप दिली. सगळी आडमेळी आनी आव्हानां कुशीक सारून काँग्रेस सत्तेत येतली असो आत्मविश्वासय उक्तायलो. No, I think that function was a demonstration of intent. It does not mean that we do not trust our candidates. It is a demonstration of intent, and it is a demonstration that we feel that we have a group of candidates who have integrity and who are going to work to form a government in Goa. पक्षाचेर केल्ल्या साबार आरोपांमदलो एक म्हटल्यार उमेदवारांनी घेतलेलो निश्ठेचो सोपूत. खास करून फाटले वेंचणुके आदीं जाल्ले मोठ्या प्रमाणांतले पक्षांतर हे उंचेल्या पांवड्या वयल्या फुडाऱ्यांचेर दाखयल्ल्या अविश्वासाक लागूनच जाल्ले. ह्या आरोपाक राहुल गांधीन जाप दिली. The Prime Minister also has a role. He cannot come to you today and say to you, I gave you jobs, I gave you employment, I fixed your problems, I stole your last government. He can't say that to you. So he has to distract you. His role is to distract. His role is to take you away from your issues and to distract you. राज्यांत येता ते विधानसभा वेंचणुकेक काँग्रेसीचे उमेदवार भोवमतान वेंचून येतले असो विश्वास राहुल गांधीन उक्तायलो. खणी योग्य तरेन सुरू जावच्यो हे खातीर तशेंच राज्यांतल्या पर्यटन उद्देगाक कशें बळगें दिवचें हाची काँग्रेसीची खाशेली येवजण आसा अशेंय ताणें सांगलें. काँग्रेस सत्तेर येयली जाल्यार गोंयाक कोळसो हब करपाचे यत्न मोडून उडयतले अशें आश्वासनय राहुल गांधीन दिलें. We plan to restore sustainable mining. We have studied it. There is no problem in restarting it. We will restart it in a sustainable, manageable way, legal way, and we will do it as soon as we come to power. Are going to allow legal and sustainable mining. This will give large numbers of jobs to the people of Goa. And then the most valuable thing that Goa has, your spirit and the tourism as a huge asset for the people of Goa. We will protect that asset. पक्षांतर केल्ल्या फुडाऱ्यांचो मुद्दो पत्रकारांनी उपस्थित केलो. हालींच पक्षांत आयिल्ल्या खडेगाठ फुडाऱ्यांक तिकेटी न्हयकारप योग्य हय अशेंय पत्रकारांनी विचारलें. आयकात राहुल गांधीची जाप. हम गोवा की सरकार बनाना चाहते हैं. हम गोवा की जनता की आवाज को सुनना चाहते हैं और उसका हम आदर करना चाहते हैं. गोवा की जनता ने हमें कहा कि हमें डिफेक्टर्स नहीं चाहिए और हमने उस बात को दिल से एक्सेप्ट किया और एक भी डिफेक्टर को हमने टिकट नहीं दिया. युवाओं को हमने अपॉर्चुनिटी दी. अगर आप हमारे टिकट्स देखें, फ्रेश फेसेस, नए फेसेस को हमने अपॉर्चुनिटी दी है क्योंकि हम जानते हैं कि गोवा की राजनीति को अब बदलना है. एक नए प्रकार से, एक नई सोच के साथ हम आगे जाना चाहते हैं और हम गोवा के साथ एक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं. और ये जो डिफेक्टर्स पे जो हमने डिसीजन लिया है, ये गलत डिसीजन नहीं है, ये बिल्कुल 100% राइट डिसीजन है. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. गोंयचे पर्यटन मध्यमवर्गीयांक परवडपा सारकें ना. देखून गोंयकारांच्या घराक हॉटेलांचो स्टेटस दिवन पर्यटकांक घरांत भाड्यान दवरपाची लायसनां दितले. सरकारी पोर्टलाचेर तेची म्हायती आसतली. गोंयचे कॅसिनो, दर्यादेगे वयल्यो पार्ट्यो बंद करचे नात, पूण हें सगळें फॅमिली पर्यटनाचे संकल्पनेत बसयतले. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन जाहीर केला. गोंयच्या राष्ट्रवादीन शुक्रारा आपलो जाहीरनामो उजवाडाक हाडलो. महाराष्ट्राचो मंत्री नवाब मलिकान शेती संस्कृती बरोबर मत्स्यपालन, पर्यावरणा बरोबर फॅमिली पर्यटनाकय महत्व दितले अशें सांगलें. गोंयांत बिगर भाजपा सरकार सत्तेत येतलें. आमी सत्तेत वांटेकार आसतले. एका तेंपार शेतीप्रधान राज्य आशिल्ले गोंय गिरेस्तकाय वगडावन बसलां. शेतकारांक नवी जीण दिवप आमची मोख आसतली अशेंय ताणें सांगलें.
या गोव्यामध्ये सुरुवातीला जे ॲग्री बेस राज्य असताना हळूहळू शेती आणि शेतकरी अडचणीत आल्यानंतर शेतकरी हे शेतीपासून लांब जात आहे. शेतमध्ये उत्पादन क्षमता कमी होत आहे. मोठे इरिगेशन प्रोजेक्ट नसताना जे लहान लहान गावं आहे तिथे शेतकऱ्यांना इरिगेशनसाठी कुठलीही स्मॉल म्हणजे लहान योजना करण्यात आलेली नाही. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर आमच्या भर म्हणजे जो शेतकरी आहे त्यांना बल देण्याचा पण आमचा एक मानस राहील. या गोव्यामध्ये टुरिझम एक मोठा विषय म्हणजे आमच्या भर राहणार आहे की फॅमिली टुरिझमवर जास्तीत जास्त आपण भर द्यायचं. आज जे टुरिझम आहे ते कॅसिनो बेस्ड टुरिझम, बीचवर पार्टीजचं टुरिझम आहे ते बंद करणार अशी परिस्थिती नाही, पण फॅमिली बेस्ड टुरिझमला कसा आपण प्रोत्साहित करता येईल त्याबाबत आमच्या मनात एक नवीन योजना आहे. जे मध्यमवर्गीय आहे त्यांना आजच्या घडीला हे टुरिझम परवडत नाही. त्यासाठी आमची एक संकल्पना आहे की फॅमिली टुरिझमला प्रोत्साहन देत असताना ज्या गोव्यामध्ये लोकांकडे घरं आहे ती घरं त्यांना हॉटेलच्या स्टेटस देणे, त्यांना लायसन्स देणे आणि एक पोर्टल आपण तयार करू सरकारच्या माध्यमातून. ज्या ज्या घरामध्ये इंडिव्हिज्युअल फॅमिलीज काही व्यतिरिक्त त्यांच्याकडे रूम असते त्या रूममध्ये एक फॅमिली गेस्ट, 2 फॅमिली गेस्ट, 3 फॅमिली गेस्ट किती अकोमोडेट करू शकताय त्या क्षमतेने एक लायसन्स देऊन म्हणजे प्रत्येक गोव्यात राहणारा व्यक्ती त्याच्या क्षमतेनुसार तो टुरिस्टला स्वतःच्या घरी ठेवू शकतो. हॉटेलसारखे ते सर्व्हिसेस देणार, त्यांना लायसन्स देऊ आणि आम्ही केंद्र सरकारला पण शिफारस करू की या लोकांना GST काउन्सिलला शिफारस करू की जे होम हाऊस टुरिझम जे प्रमोट करणार आहे त्यांना GST पासून सूट दिली पाहिजे आणि त्यांना पण काही इन्कम टॅक्सची पण मर्यादा एक ठरवून की काही काळासाठी या लोकांना इन्कम टॅक्समध्ये पण सूट दिली पाहिजे अशी एक योजना तयार करून गोव्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीला ज्यांच्याकडे साईज चांगली असणारी घरं असतील त्यांना टुरिस्ट इंडस्ट्रीपासून जोडण्याचा एक नवा उपक्रम राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संकल्पनेतून गोव्यात आणू. हे जे फॅमिली टुरिझमच्या कन्सेप्ट आम्ही आणणार आहोत या माध्यमातून या गोव्यातल्या प्रत्येक परिवाराच्या हातात काही ना काही पैसे लागणार आहेत. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ली खबर. पणजी मळ्यातली मारुती गडावयली जात्रा फामाद. अंदू हे जात्रेक 91 वर्सां जातात. आयच्यान सुरू जाल्ली जात्रा फुडले 3 दीस भरतली. पुराय गड, खेळणी, कपडे आणि खाणांची ल्हान व्हड दुकानां आणि भाविकांच्या उमेदीच्या हास्यांनी धोलतना पळोवपाक मेळटात. पळयात. पणजेचे फामाद मारुती गडावयले जात्रेक 91 वर्सां जातात. ही जात्रा शुक्रारच्यान सुरू जाल्या. आज 91st मारुती जात्रा आसा उत्सव. सो सगळ्या मळाकार आनी पणजेकारांक हांव उणीत परबी दिता. सगळे जाणां येवन हांगासर दर्शन घेवचे देवाचे आनी देखावा केला मारुतीचो तो येवन पळोवचो. पणजेच न्हय पुराय गोंयभर ही जात्रा फामाद. पणजेकारां बरोबर गोंयभरचो लोक मारुतीचो आशिर्वाद घेवपाक हांगा गर्दी करतात. अशें आसलें तरी कोरोनाचे फाटभुंयेर खास मार्गदर्शक तत्वां लागू केल्यात. लोकांक सोशल डिस्टन्स पाळचें पडटलें. जात्रेचे प्रोसेसन म्हणजे आसा आमी सांजची 5 पालखी आमी देवळांतल्यान म्हणजे मारुतीराय संस्थानाच्या देवळांतल्यान पालखी काडून विठोबाच्या बेट देवळान व्हरून दवरता. थंय दवरल्या नंतर रावंड अबावट 7 ते 7:30 नंतर परत तातून ती भायर काडून कंप्लीट चिचे कडेन वता. पयलीं चिचे कडल्यान सर्कल रावंड मारून इस्कादे कडेन येता. मळ्यान इस्कादे कडल्यान अप टू पोर्तायस म्हणजे चर्च पर्यंत त्या जाग्यार पर्यंत रावंड मारून परत ती देवळान पालखी पावता. म्हणजे रावंड अबावट सकाळची 6 जाता. हो फक्त उत्सव असता तो पालखेचो मारुतीरायाचो संस्थानाचो उत्सव. त्यानंतर दुसरे दीस 3 दीस आमची 3 नाटकां आसतात. ही 3 नाटकां रातची तशीच 11 नंतर स्टार्ट जाता आनी एक रावंड अबावट 1:30 ते 2 भितर काबार आसा. म्हणजे 12, 13, 14 ही 3 दीस 3 नाटकां. जे जात्रे दिसा आमचो उत्सव खास उत्सव म्हणजे आमी जात्रे दिसा एक 9, 9:30 एक गण होम घालता आनी हो होम आसता न्ही स्पेशल फॉर सगळ्या पब्लिकांक सगळ्या वाड्यावेल्या लोकांक एक मारुती जप असो आमचो एक होम आसता एवरी इयर. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. गोंयांत पूर्वे कडल्यान घोळटलेल्या वाऱ्याक लागून हवामानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जावं येता. हवामान खात्याचो अदमास. 72 वरां उपरांत मात चडावत आनी उण्या तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव जावं येता. फुडले 5 दीस हवामान सुके उरतले. आयज राज्यात चडावत तापमान 31 जाल्यार उण्या तापमान 20 डिग्री सेल्सियस उरूं येता.
फाल्यां फांतोडेर कांय सुवातांनी हलकोसो दंव आनी धुके शिवरतले. गाडयो चलोवप्यांनी सादूरताय बाळगुची अशें हवामान खात्यान म्हटलां. नुस्तेमारी करप्यांक मात सादूरतायेची शिटकावणी ना. फुडल्या 2 दिसांत गरमी वाडटली. त्या उपरांत तापमानात उणाव. फुडले 5 दीस हवामान सुकें उरतलें. चडावत तापमान 31 जाल्यार उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस. फाल्यां सकाळीं कांय कडेन दंव आनी धुके धाडटले. नुस्तेमारी खातीर खोल दर्यांत वचप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.